तर आता हे कुठल्याही भिजाचे 6 महिने झाले, लाईटो चालना आलो, स्ट्रीट लाईट चालना आलो. आज फायनली तुम्ही काम घेतलं, काम दिसते पण किती सांगू शकता पण किती लागून किती प्रॉब्लेम लागला. नाही सगळे न्ही थोड्योच लायटी पेट नाशिल्ल्यो कितें जाल्यार मिनिस्टर आमकां सांगलें ते बेगीन करून जाग्यार घाला आनी मागीर इलेक्ट्रीक बोर्डाक हँड ओवर करा. तो आयज आयलेले हें करपा लागून आनी कितें जाता बारीक एक इशू आशिल्लो विथ द टायमर आनी हें ते आमी आज हें करतले. किती फिटींग असतात ते टोटल 32 आसा तितले 11 चलना आशिल्ले. आतां आज आमकां रिपेर जाग्यार घालता. तर तुम्ही आता हे PWD डिपार्टमेंट करता का किती इलेक्ट्रिक लॉट ऑफ कन्फ्युजन आता ॲक्च्युली ना इनिशियली ब्रिज बांदता तेन्ना आमचे कडेन आशिल्ले PWD कडेन. PWD कडेन. सो आमी मेंटेन करताले. आतां कितें जाता न्यू डायरेक्टिव्ह येयला फ्रॉम द मिनिस्टर की ब्रिजीस जितलेच आसा तेजे लायट हँड ओवर करप एका कोणाक इलेक्ट्रीक वाटप. सो आमी ते आतां फायनल हीच उरलेले आमची ब्रिज ती करून आमी तेचे कडेन हँड ओवर करतले. गोंयचे सगळे ब्रिज आमी तुम्ही ऑलरेडी रेडी करून तांकां दिल्ले आसा. हय एटलिस्ट सावथा आमची सगळी जाल्या. ही एकच उरलेली ब्रिज तेजेर चड लायट पेटना आशिल्ल्यो स्पेअरा लागून मेळना म्हणून तेजे मातशें इल्लो टायम गेलो. जायते फावट लोक विचारता की लायट पेटना बेगीन रिपेर कित्याक जायना कित्याक म्हणटा एक्चुअली ना तेका कितें प्रोसिजर आसता गव्हर्मेंटाचो रोखडेंच जायना न्ही. सो आमी फायल मूव करची पडटा ते दुसरे एप्रुवलाक आनी मिनिस्टरा कडल्यान ते एप्रुवल घेवन मागीर ते वोकडर दिवची पडटा तशी. सो आता फ्रॉम नाव ऑन साऊथ गोवाचे सगळे ब्रिजीस आमचे हँडओव्हर झाले ही एकूच उरलेले आहा. सो फुडें हँडओव्हर करपाचें. सर तुमचं नाव कितें आनी म्हजें नांव उमेश लोटलेकर इलेक्ट्रिकल प्रोपरायटर आनी हें काम म्हाका आतां सप्टेंबराचे 6 तारखेर दिला आनी 6 तारखेर ऑक्टोबराचेर कंप्लीट करूंक जाय. तें हांव आजूच कंप्लीट करतलो 22 तारखेर. कितले तुमकां आतां सद्याक आयज कितले टायम लागतलो कितले फिटींग तुमी आज सांज पर्यंत सगळे लायटी पेटतले. त्या असिस्टंट इंजिनियर सांगले त्या प्रमाणे 13 आमचे लाईट पेटणार. आउट ऑफ दीस 11 विल बी इन्स्टॉल्ड न्यू, 2 विल बी रिपेअर्ड. So by today evening, as the contractor has already said, will be rectified and put in place and subsequently will be handed over to the electricity. हाजे फुडें सगळे कारभार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सगळे कारभार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचे PWD कडे आनी इग्निशन स्कीम त्यासाठी आसपाना. निदान न्यू ऑर नॉट इवन मेंटेनन्स. जायते कडेन गोंयांत म्हणजे फॉर एग्जांपल कितले हांगा ते सावथ म्हणटा न्हू वेगळे वेगळे कडेन लायट्यो पेटना एक्सिडेंट जाता लोक बोवाळ घालता कितें डिपार्टमेंट कितें म्हणटा तरी लायट कितें आसा आमचो जो प्रोसिजर आशिल्लो जे लायट इन्स्टॉल करपाची ती डिफरंट आसा. एंड आतां सद्या आमी जी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हँडओवर केल्ली आसा तेंचो प्रोसिजर डायरेक्टली प्रोपेअर करून ते घालता. सो ब्रँड डिफरंट जाता सगळें डिफरंट जाता. सो तशेंच तेंचें हें डिफरंट आसा ते वर्किंग. सो ते इन्स्टॉल खंय ना थंय आतां हँडओवर केलें तें तांकां तेणी घालपाचें थंय. जर कितें निडफूल एक्शन तेणी करपाचें. वी हॅव हँडेड इट ओवर टू इलेक्ट्रिसिटी. फायनली एवरीथिंग Everything is done. Only this was remaining, which will be done within tomorrow, day after. Will be handing it over. ही लायटी पेटना म्हणून मिनिस्टरान आपयलें कोण PWD मिनिस्टर आनी तेणें सांगलें हेका 5 लाखाचो एस्टिमेट कर म्हणून आनी कॉन्ट्रॅक्टराक दी म्हणून हांव एग्री जाल्लो हें काम घेवपाक. पूण हेणें कितें काय म्हणल्यार 2,25,000 केला आनी म्हाका त्रासान घातला. एस्टिमेट केला तेका कितें आसा मिनिस्टराक पावर आसा आपूण भायर फ्लॅक्स पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिवपाक. सो आमी कितली गेल्या पळय ते चॅक करून तितलो ते एमावंट हें घातला. आनी एक मिनीट हेणें एक फिटींग हे 24,000 पडटा. ते फिटिंगाक म्हाका खात पडटा 13,400. म्हणजे म्हाका हेणें सारको त्रासान तरी घातला. आसतना तूं आतां फॉर द तरी आसतना हांव लोकां खातीर लोकां खातीर म्हाजे वर्साचे पयशे घालून काम करता.